सांगेपें तालुक्याची अपडेट म्हळ्यार सांगेपें तालुका भितर कोरोनाची केसीस खूब कमी जाल्ली आसा, पूण ह्या भागां भितर पॉलिटिक्स मातशें मोठ्या प्रमाणांत चालू जाल्लें आसा। टिकेट कोणाक मेळची आनी कोणाक मेळटली हितून होच प्रश्न लोकां भितर निर्माण जाल्लो आसा। कुडचड्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवपाक गेल्यार जो निलेश काब्राल जो मिनिस्टर आसा बीजेपीचो, तेजी ऑपोजीट काँग्रेसीचे 3 कॅन्डिडेट म्हळ्यार 3 जाण इच्छूक आसा कॅन्डिडेट जावपाक। तितून भितरलो एक म्हळ्यार हर्षद गांव देसाय जो झेडपीचो इलेक्शनाक डिफीट जाल्लो जिल्हा पंचायतीक, आनी दुसरो म्हळ्यार अमित पाटकर जो सोशल वर्कर आसा तोय दावो करता। तशेंच बालकेश वडरकर हालींच तेणें काँग्रेसीत प्रवेश केला। म्हणटकीर 3 कॅन्डिडेट आपल्या तरेन काम करपाक लागलेले आसात जे काँग्रेसी तिकेटीचे दावेदार आसात। आनी सांगपाची म्हळ्यार आज अमित पाटकरान सोनपातळ शेळडे हांगा जे शेतकार आसा तांकां फायनान्शियल हेल्प केलेले आसा, तशेंच सारे दिले आसा तांकां, आनी तांकां जे ट्रॅक्टर कितें गरज आसला ते दितले अशें म्हण तांकां इन्शुरन्स दिलेले आसा। तशें आमी मुखार पळोवपाक गेल्यार सांगे तालुका भितर सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तितून भितर सुभाष फळदेसाय आनी सावित्री कवळेकर हेंची भितर बीजेपीची टिकेटीची कोण दावेदार आनी कोणाक टिकेट मेळटली हो एक बोळ आसा। तशेंच काँग्रेसी टिकेटी भितर अभिजीत देसाय आनी प्रसाद गांवकर हितून भितर कोणाक टिकेट मेळटली अशें लोकां भितर बोवाळ जाल्लो आसा। कित्याक आवाज हो आसा प्रसादाकूय मेळोंक शकता, अभिजिताकूय मेळोंक शकता म्हणटा। कित्याक काल लास्ट टायम आमी पळयल्लें आसा प्रसाद गांवकराक टिकेट मेळटा अशें म्हणून आवाज जातनाच अभिजीत देसाय आनी तशेंच काँग्रेस ब्लॉक सगळे मेळोन दिगांबर कामती मेळ्ळे, मागीर गिरीश चोडणकरां मेळ्ळे। म्हणजे हितून भितर अशें जालें आसा कोणाक टिकेट मेळटली म्हूण। त्या बोळा भितर सुभाष फळदेसाय हो सांग्यार काम करीत आसा बीजेपी मंडळा बरोबर, तशेंच सावित्री कवळेकर आपल्याले सपोर्टराक घेवन काम करीत आसा। म्हणजे टिकेट कोणाक मेळटली हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। तशेंच सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पळोवपाक गेल्यार दीपक पावसकर हो मिनिस्टर आसा PWD आनी तो आतां बीजेपी जॉयन जाला, पयलीं MG सिटाची इलेक्ट जावन आतां बीजेपी जॉयन जाल्लो। तेजी सायडीन पळोवपाक गेल्यार विनय तेंडुलकर जो राज्यसभा MP आसा तो बी लोक अशें उलयतात तोय बी टिकेटी ट्राय करता म्हणून। तशेंच गणेश गांवकर एक्स MLA तोय बीजेपी टिकेटी ट्राय करता म्हणून। तशेंच जो विनायक गांवस म्हूण आसात तो MG टिकेटी ट्राय करता म्हणून अशें बोवाळ जाल्लें आसा। म्हणटकीर कोरोनाची केसीस कमी जाल्लेली आसात, पूण हांगा पॉलिटिक्सांचो आवाज मोठ्या प्रमाणांत जाल्लो आसा। आतां कोणाक टिकेट मेळटली होच प्रश्न जाला आसा। बीजेपी भितर बोवाळ आसा, काँग्रेसी भितर काँग्रेसी बोवाळ आसा, पूण कॅन्डिडेट मात आपआपल्या तरेन आपआपल्याली कामां चालू करून दवरलेली आसात। ही आयची अपडेट आसा।